मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. मुलकोड हे पंचग्रामांतू स्वामेल हे दुसऱ्याचे हांगा मोक्काम जाय तसा परंपरेंतूची आमगेले 50-50 वर्षाचे एक परंपराची घेतलं म्हळ्यार अशी 2-3 पंथा मोक्काम केले अत्यंत कमी दिसून मिळता. किंतु तुमगेले हे एक देवान दिल तसलो अनुग्रह म्हणत की विदिन एक 3 वर्षा भितरी 2 पंथा मोक्काम जावत तसले एक अवकाश देवान करूसून घेतले. आमगेल म्हालगड स्वाम्यानं 89 की 90 अंतू हांगा पुनःप्रतिष्ठा करून घेवन दिल्ले. तदनंतर आम्ही लागी 3 वर्षा पहिले 2023 अंतू वापस हांगा मोक्कामाक आयले. सो तदनंतर 3 वर्षानंतर 2026 आम्ही हांगा 33 वर्षाचे प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सवा निमित्तानं स्वामेल हांगा मुक्काम जाले. विशेष जावन घेनू रुप्याचे पालखी आणि रुप्याचे रजत द्वार हे दोन्हीची स्वामेल हस्तेनाची समर्पण जावका म्हणून घेनू हे गांवचे लोकांनी त्यांनी उत्कट इच्छा स्वामेलेक त्यांनी प्रस्ताव दवरले. स्वाम्याक आमंत्रण दिले. आमंत्रण दिवन घेनू स्वामेल आगमन 2 तारीखाक हांग जाले आणि आयच्या दिवसाक 7 तारीखाक वापस स्वामेले ह्या गांवांतल्यान निर्गमन जाता आसाची. सो त्या संदर्भारी विशेष जावन हे 5 दिवसांतू तुम्ही केलेले तसले सर्व ही सेवेनं रामदेव वीर विठ्ठल संतुष्टीत जाल्ले म्हणून घेवन आमी लेखता म्हळे. आताची सांगिल प्रमाणे सान गांव मस्त लोक कमी 15 घर 18 घर तंतू 15 मात्र लोक आसाची 15 घराचे लोक आसाची. सो अशे अनेक विषय आसल्यार वैकेची असल एक गांवांत वैकेची सांस्कृतिक कार्यक्रमाक 2 स्टेज निर्माण केल्लो आसा तुमी. एक भितरी एक भायरी. आमगेले इतलं व्हड फंक्शनाक आमगेले दोन्ही आशिल्ले. तुमगेले गांव सान असल्यार वैकेची तुम्ही वैकेची उमेद दाखोवन हांग एक कार्यक्रमाक एक स्टेज भायर एक कार्यक्रमाक आनी एक स्टेज हांग भटमामाक जेवणाक एक कडे भुरी भोजनाक आनी एक कडे स्वाम्याक आनी एक कडे वेवस्था आशिल्ले जाग सान तंतूची उट्टू लोकांना तांगेले कोणाल घर खंय आसा कोणान खंय कसं सपोर्ट केले हे आतां सांगल्यानंतर कळताच. हां हे तागेले घर हे तागेले पार्किंगाचे हागेले ते तागेले आमकां गोतनाक आमकां दिशिल्ले पेंडॉल घाल उठो आसा म्हणून घेवन इतलेच. बट तंतूची कितलेकी लोकांक सहकार आसा ते आयच्या दिवसाक सांगिल तेन्ना कळटा. म्हळ्यार आमगेले कलियुगांतू संघे शक्ती कलो युगे म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. एक व्यक्ती निमित्तान कसने जायना उठू लोकांक मेळ घेन उरले री तेन्ना मलकोडांत वैका असल फंक्शन करच्याक जाता म्हणून घेनू तुमी दाखोवन दिल तशी जाल्लें आसा. एक बोटान मुष्टी करच्याक जायना. मुष्टी जावका जाल्यार म्हळ्यार 5 बोट जावू का. एक बोट आसा म्हणून मुष्टी कोण येन दाखय म्हळ्यार दाखोवचें जातवे तुमकां ना. 5 बोट मेळ्ळ्यार मात्र तेणे एक मुष्टी करच्याक आमकां जाता. तशीच तुम्ही सर्व लोकांना एकत्रित येवन घेनू हे कार्यक्रम चंदाईर जावची तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न केल्लो आसा. आताची हरशीची आलोचन करत आशिल्ले तुमगेलें नांव पेक्युलियर आसा. जर तुम्ही हे केलें म्हळ्यार मोल कोड म्हणून घेवन सांगताची मोल कोड मोला कोड ना शशविषाण म्हणून घेवन आमी सांगताची संस्कृतान मोला खंय कोड ना तरी नांव पडलें बा मोल कोड म्हणून घेवन. कशी म्हणून गोतना आशिल्ले आसल्यार नांव दवरलें रडना. जगत तांतू तसले सृष्टी ना देवान तसल सृष्टी केली ना. मोलाक कोड आशिल्ले खंयचेही
तुमकां जगतांत खंय दिसना, इडी प्रपंचांतू दिसना मोला कोड आशिल्लें. तशें जाल्यार मोला कोड ना जगतांतू, किंतु हांगा गांवांक मोल कोड म्हणून नांव आसा. कारण कसन की म्हळ्यार लोक सांगताले, आतां आमी सांगिल्लें तशी एक्सप्रेस केली तशीची, मोला कोड ना मारया, तर तुमगेल्या गांवां मोल कोड म्हणून नांव आयलें, कशी मारया तुमी. म्हळ्यार जगतांतू ना आशिल्लें तशें जाल्यार वस्तूक नांव तुमगेल्या गांवांक आयिल्लें आसा. तशी तात्पर्य आमी कसन की म्हळ्यार तुमगेले गांव सान कोणेय तरी लोक येवन गेले विचार, मरे तुमगेले तसले गांवांत स्वाम्यान 5 दिवस वास्तव केले मुरे, म्हळ्यार जायना आशिल्लें हांगा जाता म्हळ्यार कितें रे आमी सांगलें. जगतांतू मोलाक कोड ना तरी हांगा नांव मोल कोड आसा. असल सान गांवांत वयकेची तुमी स्वाम्या कापून घेवन 3 वर्सां भितर 2 मुक्काम करून हे मुक्कामांत 5 दिवस तुमी वास्तव केले म्हळ्यार जायना आशिल्लें मोलकोडांत करचें जाता म्हणून घेवन तुमी दाखोवन दिलें तशी म्हळ्यार कितें रे आमगेले अभिप्राय. म्हळ्यार तुमकां संतोश जाल्यार उरतालो आमी लेखताची, किंतु हे एक महोत्सवा निमित्तान मस्त लोक हांगा हजर जाले. आमगे लेखान दिशिल्लें की पांचपुजा 15 घर न्ही हां, थोडे पांचपूज उरता म्हणून दिवसाची ताजेकिंत चड पांचपुजा हांगा घडील आसा. म्हळ्यार अनेक गांवतुल्यान नाजाल्यार हांगाचे कुळारा धुव उट्टू लोक मेळून घेवन हांगा येवन गेनू तांणी हांगाचे गांवचे जावैकी कोण आसाचे उट्टू लोक हांगा येवन गेनू तांगेले यथानुशक्ती तांणी सेवा अर्पण करून गेल्लो आसाच. विशेष जावन हांगा दानता कार्य घडील आसा. रुपये हांगा पालकीचे नाजाल्यार रजत द्वार समर्पणेक वयकेची हांगा दान जाल्लेलें आसा. नाजाल्यार फंक्शना संदर्भार फंक्शन बरे रितीर जावका म्हणून घेवन अनेक लोकांनी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तांणी तांगेले कुटुंबा तर्फेन तांगेले कंपनी तर्फेन तांणी स्पॉन्सर दिल्लो आसा. कित्याक की म्हळ्यार कार्यक्रम बरे रितीर जावका स्वामी आयिल्लो आसाची, मस्त लोक येताची, तांकां कुट्टू लोकांक एक अवकाश मेळका म्हळ्यार कितें रे तुमी नाना रितीचे कार्यक्रमही गांथून घेतले. एक कसन की म्हळ्यार तुमी आतांची सांगले अशी तशी उठू जाल्ले म्हणून, बट सर्व लोकांक एक कसन की म्हळ्यार देवाल पायाचेर एक विश्वास दवरका. आशिल्लांतू ग्रेटेस्ट सर्वांतू विश्वास दवरचे आसले म्हळ्यार देवा पांयमुळांचेर विश्वास दवरका म्हणून आमी सांगताची. कित्याक की म्हळ्यार एक लौकीक उदाहरण आनी एक तुमकां आध्यात्मीक उदाहरण दोनूय दिवचें जाता. लौकीक उदाहरण कसन की म्हळ्यार एक अशी रानांतू बोकडी हिंडू, बोकडी म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें उरतालें आडू म्हणटाचे आमी. सर्व ही बोकडी हिंड ना बोकड कसन आसा तांगेली उठूची एक गोल आस पळय फिरत आसतना सांजे वेळार उठू हे जालें तातूंत एक मात्र बोकडी तिका नवीन खंयची पान दिसून घेवन तिगेले वाट खंयची चुकले. बाकी बोकडां हिंडू एक सायड गेले आनी ते एक मात्र बोकडी कसन आसा ते आनीक रुटार गेले, डायरेक्शन चेंज जावन गेले. तिका ते खाणा रुची ते एक पान खावची तसले मेळटा म्हळ्या कडेन तातूंत ती त्या सायडाक गेले, बाकी हिंड आनीक सायडाक गेले. कडेर अशी ते बोकडी कळून आयले की हांव आतां मागेल हिंडांतल्यान हांव भायर आयलो, मागेल ते परिधींतल्यान हांव भायर आसा. आतां आनी म्हाका रक्षण करताले कोणें नाची, कितें म्हळ्यार यजमान वयके ना, यजमानाकय गोत ना ते इतले हिंडान तूं एक मिस जाल्या म्हूण कशी कळटा. आनी बाकी बोकडी वयके मुखार गेले, सो तांणी वापस कांय येनाची. हे प्राणीक आतां वापस वचेक ताका कळना. आतां तिळसाण जालें, काळोख जालें, ते बोकडीन कसन लेखलें की म्हळ्यार आज हांगांत तूं अरण्यांत खंयचे तरी क्रूर प्राणी येवन गेनू आज म्हाकाची भक्षण करून गेनू मागेले प्राण आज हांगा त्याग जाताले म्हणून गेनू बोकडी चिंतन करत आसा. आनी कसन करचें आतां आनी म्हाका उपाय ना, कसन जाता जावो म्हणून गेनू अशीच उद्दा तरी पिव्या म्हणून गेनू ते न्हंयचे लागीं येता. न्हंयचे लागीं आयलतना एक अच्छ पळयता. ते अच्छ म्हळ्यार पृथ्वीन तूं म्हळ्यार भुमीन तूं ते पृथ्वीन तूं एक अच्छ पडता. ते कोणाल अच्छ की म्हळ्यार ते सिंहाल अच्छ उरता. सिंह आमगे अरण्याचे राय म्हणून सांगतात. सो ते रायाले अच्छ ते भुमीन तूं दिसून घेवन येता. न्हंयचे लागीं आशिल्ले जन थंय एक मातीन तूं ते अच्छ दिसून घेवन येता. हे बोकडी उद्दा पिवन घेवन ते अच्छ कोणाले म्हणून घेवन अशी पळयतना
एक खंचकी एक क्रूर प्राणी आयले. क्रूर प्राणी येवन गे न्हू ते क्रूर प्राणीक मस्त संतोष जाले, म्हाका उद्दा वयके पिवचेक मेळटा आनी खाणाक वयके येद्रा बरे बोकडी आसा. उद्दा वयके मेळे खाण वयके मेळे म्हणटाना तेन्ना ते बोकडीचेर आंगार उठचे येताना ते बोकडीन सांगलें हे अच्छ कोणाल म्हणून गोत्तसवे तुका म्हणून. तेन्ना ते क्रूर प्राणीन ते अच्छ पळयले कुडेन ते क्रूर प्राणीक कळ्ळें की हे अच्छ कसन आसा, पांयाचे निशाणी कसन आसा ते सिंहाले म्हणून. कोणाले न्ही, हे रायाचो हे अरण्याचे राय कोण, सिंह. ते सिंहालेची पांयां अच्छ हांगासा म्हणून हे कळतना तेन्ना ते क्रूर प्राणी कसन लेगले की म्हळ्यार हो हे बोकडीक सिंहाले कसकी संबंध दिसता म्हणून उल्लेख घेनस पळय ते क्रूर प्राणी ते बोकडी खावचे गेले ना. कितें की म्हळ्यार हे जर बोकडी हे अच्छाच बद्दल सांगता म्हळ्यार ते अच्छाक आनी ते हाका बोकडी कसकी एक संबंध आसा म्हणून लेखून घेनू ते क्रूर प्राणी ते बोकडी खायनाशीची खाली उद्दा पिवन घेवन वापस गेले. कडे वापस अशीची 3-4 प्राणी येवन गेले. 3-4 प्राणी येवन घेनू बोकडी खावे म्हणून प्रयत्न करताना बोकडीन सांगचे कची हे पांया अच्छ पळयले वे कोणाल म्हणून गोत्तसवे तुका, हे पांया अच्छ कोणाल वे गोत्तसवे तुका म्हणून अशी सांगून भिष्टोन आस पळय. कडेर उठू प्राणी हे म्हळ्यार सिंहाले अच्छ आनी तागेले दोस्ती कसकी उरताल हाक्का म्हणून सांगून उठू क्रूर प्राणी ताका खायनाशीची सोडून घेवन वता आशिल्ले. लास्ट उठू क्रूर प्राणी जाले नंतर लास्ट सिंहच आयलो. उठूच जाले नंतर लास्ट तो अरण्याचो सिंह थंय आयलो आनी ते सिंह आयले तेन्ना वापस बोकडीन त्या सिंहाक सांगले हे अच्छ कोणाल गोत्तसवे म्हणून. तेन्ना सिंहान सांगले हे म्हागेले अच्छ म्हणून सांगताना ते बोकडी सांगता पळय तुगेले अच्छा निमित्तान म्हाका कसने भंय नाशी, तुगेले अच्छ म्हणून सांगले कुडेन म्हाका कसने भंय नाशीची उठू प्राणीन म्हाका सोडून गेले. तशी वे तशें असले रे मागेल निमित्तान वयके तुका कसने भंय ना म्हणून सांगून घेनू सिंहान वयकेची बोकडीक सोडून घेवन दिले. तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आमी वयकेची देवाले पांयाचेर आमी जर विश्वास केले कशी ते बोकडीन ते सिंहाल अच्छाचेर विश्वास करून घेवन आपल्या जिवना रक्षण करून घेतले तशी सर्व ही जनान वयकेची त्या व्यंकटरमण देवाला पांया अच्छाचेर ना पांयाचेर विश्वास दवरले म्हळ्यार तो देव आमकां रक्षण करता म्हळ्यार कितें रे आमी हे लौकीक उदाहरण तुमकां सांगिल्लें. आनी कसने तात्पर्य न्ही दुसऱ्याचे पांयाचे महत्व देवाल पांयाचे पदचिन्हाचे महत्व कितलस की म्हळ्यार आज वयकेची आमगेल म्हालगड कोणें तरी गेलील आशिल्ले असलेर तांकां सद्गती जावका म्हळ्यार आमी पिंड खंय दवरताची, विष्णू पादाचेर दवरताची. खंय दवरता आमी, विष्णू पादाचेरय दवरताची. कित्याक म्हळ्यार त्या विष्णू पादाचेर अनेक रिती ते चिन्ह तांचो आसा. चक्र शंख मस्तितले चिन्ह पदचिन्हान तुमकां पळोवचें मेळटा. त्या पांयाचेरी विष्णू पादाचेरी जर पिंड प्रदान केले री तेन्ना तुमगेल म्हालगड्यांक सद्गती म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तितले देवाले पादुका नाजाल्यार देवाले पांयाक तितलेक पदचिन्हाक तितलेक महत्व दिल्लें आसा. त्या निमित्तान पळया हे लौकीक जालें. आध्यात्मिकांतू तुमकां एक संदर्भ येता, कालीय मर्दनाले एक संदर्भ येता. त्या संदर्भांत कसन जाता की म्हळ्यार कालीय आपणेले तोंडांतल्यान विष भायर काडत यमुना नदी कसन आसा संपूर्ण विषपुरीत करून घालता. म्हळ्यार पॉयझनस म्हणून अर्थ. कोणाक उद्दा पिवचेक जायना. कित्याक की म्हळ्यार ते कालीय म्हणल्यार सर्प कसन आसा तागेले विष हाजेन उट्टूची पॉयझनस करून घाल निमित्तान उद्दा कोणाक पिवचेक जायना. सो गांवच्या लोकांनी कृष्णाला एक प्रार्थना केले की असल एकलो हो कालीय मर्दन आसा आनी हागेल निमित्तान खंयचेही जनांक उद्दा पिवचेक जाताना हागेल कसने तरी एक करका म्हणून. त्यात कोण कडेन रे कृष्णान ते कालीय मर्दन केलेले तुमकां उठूगत आसा. तांतू विशेष कसन की म्हळ्यार ते कालीय मर्दन करताना ते कालीय म्हणले नागू ते नागा हेडेचेरी देवान नर्तन केले तुमी पळोवचेक मेळटा. नाजाल्यार मुर्ती वैकेची तुमकां पळोवचें मेळटा. कालीय मर्दन कृष्ण म्हणून तांतू हेडेचेर राबून घेनू
कृष्ण नर्तन करता असा आणि एक हातान तू त्या नागाल्या बाल हातांत धरील आशिल्ले मूर्ती तुमकां पळोवचेक मेळटा. तेन्ना हे कालिय मर्दन आनी उट्टू कोण जल्तना ते कालिय नागाचे बाकीचे परिवार लोक येवन गेनू कृष्णा लेगी प्रार्थना करताच की मागेले आमगेल्याची हांतू तूं आयिल तसले हे कालियाक तुवें क्षमापण करून दिवका आनी ताका सोण दिवका. आनी आमी उट्टू लोकांक आश्वासन दिताची की आमी हे यमुना नदी सोण घेनू दुसरे कडेन दूर खंय तरी वताची आनी यमुना नदी आनी वापस आमी कलुशीत करनाची म्हणून घेनू ते उट्टूची कालिय मर्दना आनी कालिय सर्पाचे कुल कोण आसाची तांणी उट्टू लोकांक सर्प कुलाची सांगताची आमी हांगतुले निर्गमन जाताची. किंतु आमकां एक भंय कसन की म्हळ्यार तो वयर एकलो हद्दू आसा नाजाल्यार गरुड पक्षी आसा तो आस पळय ताका न्ही आमकां जमना. तो आमचेर केन्नाची आमकां द्वेश करता ना तो आमकां उबारून व्हरता ना तो आमकां चोंच मारता. सो आमकां ताजेन त्रास जाता. सो तागेले भयान आमी हांगा यमुना नदीन तूं निपून घेवन बसलेच. आतां आनी वापस थंय गेले म्हळ्यार हो वापस गरुड ना आनी बाकीचे आमकां ताजेन त्रास जाता दंश जाता नाजाल्यार आमकां कोक्के मारचे जावो नाजाल्यार ताजेन नाजाल्यार दोनी हातान पांयान धरून घेवन आमकां उबारून व्हरचें जावो असल प्रसंग निर्माण जाता. आमकां तागे कडच्यान एक रक्षण जावंक आशिल्लें म्हणून घेनू ह्या उट्टूची सर्पकुल सांगताची. आनी हे विशय भंय आनी तुमकां गोत आसा गरुडाक आनी नागाल संबंध कसो म्हणून घेनू तुमकां गोत आसा. तेतकून कडेन कृष्णान एक अभिवचन दिता कसन की म्हळ्यार हांव कालिय मर्दनाले हेडेचेरी हांव नर्तन केले निमित्तान ते हेडेचेरी मागेले पदचिन्ह तांतू उठून घेवन आयिल्लो आसा. आतां तुमकां आमी आयच्या दिसा कशी मुद्र दिले मुद्र दिले नंतर तुमकां एक दिसून आयलें तुमी उठ्ठे लोकांक गांवांभर दाखोवन घेवन वतात हे पळय स्वाम्यान दिल्ले स्वाम्यान दिल्ले स्वाम्यान दिल्ले म्हणून आयडेंटिटी. आज आमी स्वाम्या कडच्यान मुद्र घेतले वॉट्सॅपार स्टेटस घालताची आनी कशें नाही करताची. तशीच हांकां वैकेचें एक रक्षण जावंक आशिल्लें. तेतून कृष्णान ते नर्तन केले निमित्तान ते नागाचे हेडेचेरी पदचिन्ह उठून घेवन आयले. कडेन कृष्णान सांगलें कोण कोण तुगेले मस्तकाचेरी ना हेडेचेरी मागेले हे पादचिन्ह पळयताची ताका मागे कडच्यान ना मागेले हे पादचिन्ह कोण पळयताची ते सर्पकुलाक खंयचेही गरुड पक्षी तुलेन खंयचे रितीरी त्रास जायनाशी रक्षण जाता. खाली मागेल आयडेंटिटी पदचिन्ह पळयल्यार तुका रक्षण मेळटा आयडेंटिटी म्हणून घेनू देवान अभय प्रसाद दिले. म्हळ्यार इतले देवाले पांयाचे पदचिन्हाक महत्व दिलेलं आसा. तातूंत सर्व ही लोकांनी वेंकटरमणाले पांयमुळांत येवन घेनू तांणी सेव करता. म्हळ्यार कारण ते तुमी खंयचीय गांवांत उरताले अमेरिका उरताले ऑस्ट्रेलिया उरताले लंडन उरताले बेंगलोर उरताले मैसूर उरताले किंतु केन्ना पर्यंत तुमी वेंकटरमणाले पांयमुळांत येवन घेनू तुमी त्या पांयाचेर विश्वास जो पर्यंत करनाची तो पर्यंत आमकां फलही मेळना. त्या निमित्तान हे उत्सवाक खंय 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 तुलेन परराष्ट्रांत तुलेन परगांवांत तुलेन हांगा येवन घेवन तांणी सेव केल्या म्हळ्यार मुलकोडचे लोकांक वेंकटरमणाले पांयाचेर कितले भक्ती आसा म्हणून घेनू तुमी दाखोवन दिले म्हणून घेनू हे संदर्भार सांगच्याक मस्त संतोष जाता. तशी मुखावेल दिवसांतू अशीच देवाले पांयाचेरी ना देवाचेरी विश्वास तुमी दवरून घेवका. म्हळ्यार तेतकून तुमकां सांगले एक देवाले खाली एक अंग आमी सांगिल्ले एक अंग पांया मात्र विशय सांगिल्लो आमी कडेन आनी कितले की तागेले अवयव आसा प्रत्येक अवयवा सांगचे गेले म्हळ्यार तुमकां देवाचेर इतले विश्वास येवचेक एक आरंभ जाता. सतकून आमी आयच्या दिसाक खाली एक देवाले पांया बद्दल आमी मात्र एक विशेशण तुमकां सांगिल्लें आसा. सो इतलें आमकां वेंकटरमण देव आमकां रक्षण करता. तशी आयच्या दिसाक विशेश जावन तुमी सर्व लोकांना मस्तीतलं हांगा दानता कार्य घडले कोणकी रूप दिले केलो लोकांना हांगा कास्ट तांणी दिल्लो आसा नाजाल्यार हे फंक्शना संदर्भारी मस्त लोकांना हे केल्लो आसा. भगवद्गीतेन तो एक श्लोक सांगिल्लो आसा दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं म्हणून सांगिल्लो आसा.
दान करच्याक मस्तीतलं कडे अवकाश असा. खंय 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 की दान करका म्हणून सांगील ना. देशे पात्रेच्या कालेच्या, देश बरे योग्य देश उरका, स्थान उरका, योग्य काल उरका आणि पात्रता उरका. म्हळ्यार पात्रता म्हळ्यार तुका ते योग्यता उरका तेन्ना मात्र तांकां दान करका म्हणून सांगिल्लें आसा. हे तिनी विशयी हे मलकोड कार्यक्रमाक संबंध जाता. कित्याक म्हळ्यार देवाल स्थान आसा, त्या नैशेची काल म्हळ्यार स्वाम्याले वास्तव्य महोत्सव, प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सव म्हणल्यार योग्य काल आसा आणि पात्रता वैके आसा. हांगा इतलें वर्ष जालें एक गांवांतू रुपया पालखी जाले, आनीक हे जाले, किंतु मलकोडांतू असल खंयचेही जालेलें नाशिल्लें. आज ही 2026 तुमके एक भाग्य मेळे की तुमगेल उत्सवा मूर्ती ना तुमगेल उत्सवा देवाक वैकेची त्या रुपये पालखीन तू बसून घेन पळोत तसल भाग्य, दोळ भोरून घेन पळोत तसल भाग्य देवान तुमकां करून केल्लें आसा. मलकोड गांव वैकेची हांगा रजतमय जाल्लो आसा, रजतमय पालखी आसा, रजतमय द्वार निर्माण जाल्लो आसा. हे सर्व ही पळोत असल भाग्य देवान तुमकां अनुग्रह केले आणि हाका संपूर्ण श्रेय आमगेले सर्व ही दानी केले तसले व्यक्तींक वताची. आयच्या दिवसाक घेतील तसले दानी लोकांक मुखावेल दिवसांतू अशीची दान धर्म करचे तसले एक बुद्धी देव तुमकां अनुग्रह करो. ह्या संदर्भार मी देवाला एक प्रार्थना करताची. तदनंतर दान करताची बट कार्यक्रम बरे रितीर जावका न्ही, जबाबदारी घेवका पडटा. सकाळी की सांजेर की रात्री की एक एक लोकांक एक 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 जबाबदारी उरता. सो मुख्य जावन घेवन वॉलंटियर्स आमी वैक्याची 5.5 वर्साचे कार्यक्रम केले आता. तेन्ना आमकां गोत आसा कितले व्हड कार्यक्रम आमी करो, कितले आमी बसून गेलो, कितले आमी रूपरेश घालो, किंतु त्या दिवसाक जर वॉलंटियर्स ना जाले म्हळ्यार आमी इतलें वर्ष एक वर्ष कसनय केल्यार वैक्याची ताका अर्थ ना. आमगेले अर्थ आमगेले कार्यक्रम साफल्य जावकावे वॉलंटियर्स आमगेले हातांत उरका. वॉलंटियर्स हातांत उरले 45 दिवस म्हळ्यार वैक्या पुरो कार्यक्रम बरे रितीर करून घेवन दिवच्याक जाता. अशी काय ना की एक वर्ष जावका म्हणना. वॉलंटियर्स आमकां बरे हे मेळे, बरे साथ मेळ म्हळ्यार कसनय करून घेवच्याक जाता. एक रांदप केले तेन्नाच पळया, ह्या वॉलंटियर्स म्हळ्यार रांदपांत आशिल्ले तसले एक विशेष पदार्थ. आतां एक कोळंब जर केलें म्हळ्यार तुमकां बरे बाकी उठू पदार्थ दिसता. कसम पदार्थ दिसता, तांत घाले गूळ दिसताले, नाजाल्यार तुमकां बटाट दिसताले, मासोल जाले दिसताले, नाजाल्यार हद जावन घेवन आसा, दाळ हे ते उठू दिसनाशिल्लें कसं न्ही हां मीठ. बट ते ना जाल्यार खावचें जातवे जायना. तशीच मलकोडच्या फंक्शनाक उठू आसा, दान केलेली वैके आसाची, मस्त लोकांक हे केल्ले आसाची, किंतु ते मीठ म्हणले आमगेले हे वॉलंटियर्स म्हळ्यार मिठा तशी आसा म्हणून हे अभिप्राय घ्या नाकाची. कितले रांदप केल्यार वैक्याची, कितले तुमी मासोल्ला न कराची, कितले तरकारी घालाची, कितले हून कराची, लास्ट ते मीठ पळना जाल्यार त्या जेवणाक रुची ना आणि कार्यक्रमाक वॉलंटियर्स ना जाल्यार कार्यक्रम सक्सेसफूल जायना. सो हे उठूची जावच्याक मूल तत्व आमगेले वॉलंटियर्स तांगेले उद्योग की तांगेले उठूची सायडा दवरून घेवन कार्यक्रम एक बरे जावका म्हळ कितें तांणी प्रयत्न करताची. तांगेले हे प्रयत्ना निमित्तान देवाल एक वैभव वैकेची वाडले. आयल तसल गांवच्या लोकांक वैकेची मलकोड तसल गांवांत करता म्हळ्यार आमी कसन करका म्हणले एक प्रश्नचिन्ह तांकां वैकेची निर्माण जाता. केलो लोकांना मस्त लोकांक आयले. पयरीची एक 2-3 हांगा लोक आयलतना हांगाच्या लोकांन बरे कशें न्ही वेवस्था केल्या म्हणून आमकाची 2-3 पंत सांगले. आमी तांकां सांगले तुमी आमकां सांगचे न्ही, मलकोडकारांक वापस वताना सांगून घेवन वचाची म्हणून आमी तांकां सांगले. आमकां कळटा बट मलकोडकारांक एक कळका न्ही, तुमी बरे करून वेवस्था केल्या म्हणून तांकां वैके सांगून येवन वचाचे म्हणून आमी तांकांय सांगत उरता आशिल्ले. सो इतले एक रितीन कार्यक्रम चंदायेर जाल्लो आसा. मुखावेल दिवसांतू आतां कशी जाता कितें जाता आमगेलें उत्तर आमी एक पालन केलें आनी 30 वर्सां आमी काडिल्ली ना. 3 वर्सां भितरीची आमी मोक्काम दिले आणि एक हे 2 मुक्कामांतू इतले
लास्ट टायम 3 दिवसू हे टायम 5 दिवसू आमगे लेखांतू मलकोडांतू इतले वास्तव्य दिलेले ह्याची रेकॉर्ड टाईम म्हणून घेनो आम्ही सांगेत नाजाल्यार हांगा गांवाचे हक्का 2 दिवस की 3 दिवस मालगड स्वामी असल्यार 2 नाजे 3 दिवस ताजे वयर तांणी दिये नाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार गांवचे हे ते आनी पळोवंक किंतु तुमगेले एक उमेद एक आमी 5 दिवसाचे कार्यक्रम हांगा दिले तशीच आतां तुमी उल्लेख केलो तशीच तुमगेलो गांवचो तुमगेलो मोगाचो विक्रम भट तो मठाचे एक संपर्कांत आशिल्ले निमित्तान लागीं 25 वर्सां तुल्यान 5 वर्स शिक्षणांतू ताण कळे आनी 21 वर्स ना 20 वर्स मठाचे हांतू ताणें सेवेंतू तागेलें जीवन ताणें दिलेलें आसा तागेलें वैयक्तीक जीवन कसलें आसल्यार वैकेची मठाचे सेवेंतू खंयचे रितीरी कमीपण ह्या नाशिची ताणें आज पर्यंत सेव केले बद्दल हे संदर्भारी आमी उल्लेख करता म्हळ्यार आतां ही ताका प्रतिबंधक आसल्यार वैकेची भायर पर्दे मागची राबून घेवन कसकसाने तागेले रितीर कसकसान मदत जावका तो ते करत आसा आज मागेले की स्वामी कडच्यान प्रसाद घेवचे मिस जाल्यार हे ताका संबंध ना स्वामेल कार्यक्रम बरे रितीर जावका गांवचे कार्यक्रम बरे रितीर जावका म्हणले एक उद्देश आमी पळयल्लो आसा आमगेले वट्टू तो हे केलो आसा 10 वर्ष जाले आमी ताका पळोवंक गेलो मालगड स्वामेल कालान 10 वर्ष ताणें सेव केल्लो आसा आतांही तो आमगेले हांतू सेव करत आसा मुखावेल दिवसांतू अशीच गांवचे सहकार इत्यादी आशिल्ले निमित्तान आनी तागेले मुख्य कसन की म्हळ्यार जनसंपर्क मस्त आमगेले मठाचे संपर्कांत आयिल्ले निमित्तान सर्व ही गांवचे एक संपर्क ताका लाभिल्ले निमित्तान स्वामेले मुक्काम म्हळ्यार एक तागेले एक गांवांत आसा म्हळ्यार कितें री स्वाम बैके आसा आनी ताणें एक मठा सेव केल्ले मस्त लोकांक गोत आसा एक वचून येवका म्हणले एक भावना कोणाकय जागृत जावता असेल एक संदर्भ निर्माण जाता आनी तागेले एक आशिल्ले निमित्तान आमकांय थोडे चड मार्गदर्शन करता म्हणना कित्याक म्हळ्यार ताका गोत आसा इन एंड आउट कसन स्वाम्याक पसंद जाता कसन पसंद जायना कसन करका कसन करचे ना तो साना हिंट तो दिता केलो आमी कडेन सांगचे केलो पयले सांगचे उरना सो गेलो कडेन सांगचे उरता सो अशी जावन गे न्हू एक कार्यक्रमाक चंदाई तुमगेल्या गांवाक प्लस पॉयंट म्हळ्यार तो उटू गांवांत तें मेळना उटू गांवांत कसन की म्हळ्यार आपू सुका पडता आपू सुका मारे भटमाम तुम्ही याची सांगून वचाची तुमगेले तशें न्ही तुमगेल्या गांवांत कन्सल्टंट आसा बाकी कडेन आपू का पडता भटमाम येयाची पळयाची सांगाची कसन करका आमकां भंय दिसता कशी करका स्वाम फाल्यां कोप करून घेताल की स्वाम्याक त्रास जाता की अशें नाना रितीचे हे उरता बट तुमगेल्या गांवांत इनबिल्ट जावन गे न्हू तुमकां मेळिल्लो आसा हेची तुमकां देवान दिल तसले अनुग्रह म्हणून घेवन तुमी लेखून गे न्हू प्रत्येक लोकांन आचार्य कुटुंबियांनी तांणी कार्यक्रमा कितेरी हांगा जागेचे वेवस्थ कोण दिले यज्ञ मंटपाक जावो नाजाल्यार हांगा जेवणाचे ब्राह्मणाले जेवणा कितेरी जागेक जावो नाजाल्यार थंय पार्किंगा कडेन मस्त कडेन एक लोकांन भट्ट कुटुंबीय आचार्य कुटुंबीय नाजाल्यार नायक कुटुंबीय प्रत्येक लोकांन तांगेल योगदान तांणी हांगा दिलेले हाजेन एक मलकोड कार्यक्रम 5 दिवसाचे कार्यक्रम बरे रितीरी देवान करूसून घेतले हाजेकिंता चड आमी देवा लेगी कसनय मागून घेवचेक जायना मुखावेल दिवसांतू हे सेतू बंध राम हे जप केंद्र आनी मलकोड लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरका म्हणून घेवन आमी देवा लेगी प्रार्थना करताची आनी हे बिल कोडुगे समारंभांतू आईल तसेल सर्व समाज बांधव तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू तशी विशेष जावन देवस्थानाचे प्राकारांतू सर्व निरंतर नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु.